नमस्कार. मोरयारी ही कार्यावळ खासा चवथी निमतान आमी तुमच्या मुखार हाडटात. गणेश चतुर्थीक गोंयांत एक आगळें म्हत्व आसा. गणेश चतुर्थीच्या निमतान घरकान्न व्यस्त आसतात. गणेश चतुर्थीचे तयारीत बायलां विभाग गुंतिल्लो आसतात. माटोळी एक पारंपारीक अलंकार गोंयांतूय खूब म्हत्वाची सुवात आसा. ज्या गोंयांत जायत्यो परंपरा आसात. गोंयांत सध्या पर्यावरण अनुकूल मुर्तीची मागणी वाडत आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत गणेश चतुर्थी सदांच इको फ्रेंडली आसता. हांगा गणेश चतुर्थी सजनवेत म्हारग पदार्थ, धुमधाम, म्हारग लायटी, थर्माकोल हाचो वापर तुळेन उणो जाता. गोंयांत लोक पारंपारीक आराख करपाची चड प्रवृत्ती आसा. पारंपारीक अरस म्हळ्यार माटोळी. हातूंत लाकडी कमान, वेगवेगळी फळां, भाजीपालो आनी वनस्पती आदी सजयतात. सैम आपल्या खऱ्या रुपांत कसो आसा तें दाखयतात. खऱ्या अर्थान पर्यावरणाक अनुकूल अशी गणेश चतुर्थी गोंयांत मनयतात. गणपतीच्या वेळार गोंयच्या जायत्या गांवांनी हो देखावो पळोवपाक मेळटा. गणेश मुर्तीचेर आशिल्ल्या लाकडी छपरांत वेगवेगळी फळां, भाजीपालो, पानां, अंकूर, जडीबुटी आनी कंद हाचो आस्पाव जाता. माटोळी हो अस्तंत राज्यांतलो गणेश चतुर्थी उत्सवाचो एक अभिन्न भाग. अर्विल्ल्या वैजकी शास्त्राचो आविश्कार जावचे पयलीं गांवचे लोक पिडे बरे करपा खातीर पुरायपणान सैमीक पदार्थांचेर आदारून आशिल्ले. देखून रानवटी वनस्पतीचें गिन्यान तांच्या खातीर गरजेचें आशिल्लें. माटोळींत सगळ्या वखदांचो आस्पाव जाता. गणेश चतुर्थीच्या कांय दिसां आदीं थळावे गांवचे तरणाटे आनी जाणटे रानांत वचून कांगलां, मट्टी, फागलां, केवन, त्रिफळां अशीं वेगवेगळीं रानवटी फुलां, फळां आनी पानां एकठांय करतात. हातूंतल्यान जायत्या वनस्पतींचें समाजीक सांस्कृतीक म्हत्व खर आसा. लिलावा खातीर वेळपी वस्तूची मर्यादा कानोकान दक्षिण गोंयांतले स्क्वीप पॅम्प आनी उत्तर गोंयांतले 70 ह्या गांवांनी कांय कुटुंबां 400 परस चड वस्तूंनी माटोळीक सजयतात. माटोळे विशयी गोंयांतल्यो कथा. ह्या हक्कांनी थळावी न्हंय सावन मातये सावन गणेशाच्या आवय बापूय मेरेन ह्या सणाच्या दर एका घटकांचो सरळ संबंद सैमा कडेन आसा. रानवटी पानांचे आनी फुलांचे गुच्छ गौरीचे प्रतिनिधित्व करतात जाल्यार नाल्ल महादेवाचें प्रतीक म्हणून वापरतात. आनी ह्या सगळ्या पयलीं सगळ्यांत म्हत्वाचे घटक म्हळ्यार माटोळी. खरें म्हटल्यार ही माती दवरल्या उपरांतूच पुजे खातीर ही मूर्त स्थापन करतात. पानांनी गुठलायल्लो वखदी वनस्पतीचो एक गुठलो म्हळ्यार माटोळी. माटोळी हें जैवविविधतायेचें एक व्हड प्रदर्शन. थळाव्या वनस्पतीचें पारंपारीक गिन्यान एके पिळगेंतल्यान दुसरे पिळगेक पावोवपी आनी जैवविविधतायेचे विशयी मोग आनी आदर विकसीत करपी अशें पर्यावरण शास्त्रज्ञ सांगतात. चवथीक आतां माटोळी हाडटा पळय सामान ते खंयसून हाडटा? हांगा पिळगांवचे कितले अंदाज तुका मेळटा? पिळगांव आमी म्हटल्यार आतां हे मी आतां 10-15 वर्सां जाली हे जाली. आमच्या रानान मेळटा 1-2 नग, बाकीचे मेळना. बाकीचे चडशे आमी वयल्या घाटा वयले हाडटा. 2-4 नग घाटा वयले हाडटा. मावळी हांगा आमकां मेळटा म्हणून ती कमी हितून मेळटा. पूण खंयचे खंयचे अंदाज हांगासले पिळगांवचेर हाडटा. हय, पिळगांवचे खंयचे खंयचे अशें मेळटा? कितें? कांगल्यो, घागऱ्यो मेळटा, माट्ट्याला, चिकू, पणस, तोरंगां, आमाडे, माट्ट्याला, शिफ्टी बेड्याची, आनी दोर, हरणे, नाल, म्हणजे पेंड, केळी बीन केळी, गडोली, पत्री, शेडवाडा मेळटा, चिड्डे, तांबडी शेडवाडा मेळटा, अणनस. आनी वयरसून हाडटा न्हू आतां बेळगांव जावं आनी भायरसून ते अंदाज कितले आसता? बेळगांव मके हाडटा, दुदी, भोपळे म्हणटा ते, मोठे लिंबू भायले, आमाडे हाडटा वयले मोठे रे, प्यारा, चिकू हाडटा वयले आमी. एक सादारण कितले अंदाज जातले माटोळी अशें सामान अशें? सादारण एक 75 नग हे सारके तरी हाडटा आमी. 75 हय, बाकीचे आमी ते आनी चडशे हेर लायता. सेल करतना पिळगांवान करता का पिळगांव भायरूय बी दिता? भायले आमी चुकोन हे आसता, कोणी सांगलें जाल्यार मागीर तांकां दिता आमी.
हांगाच दवरता हे करून. बाकीचे चडशे आमी हांगा दत्तात्रेयाच्या मंदिरान हे करता. रेडी करून दवरप सगळें. ना हे आतां व्हरतले, आतां दवरला न्हू तशें एक एक सगळे एक एक ल्हान दवरता न्हू. हां, बाजाराक बसता तशेंच दवरता सगळे. जाय जाय तशें मागीर कोणाक जाय न्हू ते घेवन वयपाचे. कोण कोण आसता तुमी वांगडा? हांव एक आमी तिगूय जाण भाव भाऊ जाता. हांव आनी हो भाव म्हाजो सक्को, बाकीचो तो बाबूय. चोख 5 जाण आसता. आमी हे 7-8 दीस सारकी तयारी करता हेजी. हां, ओके. तुमकां हाडपाक पळय तसो त्रास बीन जायना जर पिळगांव वचून काटे आतां फुटे लागतात न्हू, झाडांचे चडचें पडटा. एकदां पावस पडला काय शेवळो बी जाल्लेलो आसता. हां, ओके. तरी आसता ते आमी चडटा तशें झाडांचेर. ओके. म्हणजे चडशीं झाडां खंयचे तुमकां त्रास जाता अशें? चडशे आंबाडो, हां, परत पणस बी काडून गेल्यार शेवळो आसता. ते मातशें सांबाळून काडचें पडटा. तर तुम्ही पळयले सैमा कडेन आसलो आमचो संबंध. चवथीच्या निमतान आमी जास्त करून वळख करून घेतात वेगवेगळे झाडां, तांचो फायदो किंवा औषधी उपचार. सैमान नटलेलो हो श्री गणेश चवथीचे निमतान आमी आमचें घर सजयतात, निसर्ग रम्य करतात. तर मेळ्या आमी फुडले कार्यावळीन. देव बरें करूं.